माध्यम भास धोरणाचेर मगोच्या आमदारांनी भूमिका स्पश्ट करची अशी मागणी गोय राखण मंचान केल्या। मंचाची फोंड्यां कोपरा बसका जाली। लोकसभा वेंचणुके वेळार बीजेपी आड गांवांनी वचून जागृताय करपाचे बसकेन थारला। मुळावे शिक्षण माध्यमाचेर घेतिल्ल्या निर्णयाक फक्त पर्रीकारच न्ही, सगळे मंत्री आनी आमदार जबाबदार अशी भूमिका मंचान घेतल्या। गोवा राखण मंचान सरकारा आड प्रचार करपाक सुरवात केल्या। अंत्रुज मालातले मायभास वावुरपी एकठांय जावंक लागल्यात। मंचाची चाय पे चर्चा आणि कदेल पे मोर्चा मोहीम गोंयभर जातली। वेगवेगळ्या संपर्क माध्यमांतल्यान सरकारच्या माध्यम धोरणाचेर लोकांक जागे करतले आणि लोकसभेचे वेंचणुकेत बीजेपी कितें ते दाखयतले म्हूण मंचाचे वावुरपी पेटल्यात। जर भारतीय जनता पार्टीन कोणूच जर मनोहर पर्रीकाराच्या धोरणाक विरोध करिना जाल्यार मनोहर पर्रीकाराच्या चुकता खंय। म्हाका दिसता की आमी मनोहर पर्रीकार जितलो ह्या धोरणाक जबाबदार आसा तितलो उगी रावून सगळो हय साहेबा म्हणपी तातूंतलो प्रत्येक आमदार आनी खासदार ह्या धोरणा खातीर जबाबदार आसा। आमी तांकां जाप विचारची पडटली। गोमंतक पक्षाचे जे आमदार आसा और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आसा तांणी आपले धोरण जाहीर करचे पडटले, आपलो स्टँड जाहीर करचो पडटलो। जे लोक आमचेर पाय दवरून आमची मतां घेवन सत्तेर आयले तांकां मताची वास्तव कंट्रोल नाही जाल्यार आमी मताच्या भाशेन तांकां शिकोवपाक फुडल्यान सुरी मारिल्ली बरी दिगंबरान फुडल्यान सुरी मारिल्ली डायरेक्ट तांणी सांगून गेल्लें की आपूण इंग्लिशी दिता म्हणून तेमी फाटल्यान सुरी मारली। सगळे कलाकार आणि बाकीचे कोण आयले पळय तांणी प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीन जर काम केलें जाल्यार आमचे जैत पयस ना, फक्त 2 सिटां उडया सब मारीत ताका हें धोरण बदलचें पडटलें इतलें नवी नवी स्किमी काडल्या त्यो फक्त आतां लोकांक पिछां काडपाच्यो, म्हणजे तितल्यो स्किमी काडल्या आनी कितेंय केलें एकाची ओला जावं नाजाल्यार ते आतां मायनींग लोकां खातीर स्किमी जावं लोकांक खबर आसा हे लोकसभे पुरते म्हणून पर्रीकार फोटींग हें सगळ्यांक कमी जाल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। पणजे दयानंद बांदोडकार मार्गावेल्या सगळ्या झाडांक खिळे मारपी लोकांक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी समाज वावुरपी सतीश सोनकान केल्या। कार्नावालाची मिरवणूक वता त्या बांदोडकार मार्गावेल्या सगळ्या झाडांक व्हडले व्हडले खिळे ठोकून रंगयाळे कपडे लायल्यात। ही कागाळ करूनय पणजेचे पुलीस जाग माग करनात म्हूण सतीश सोनकान तिडक उक्तायल्या। कार्नावाल मिरवणूक वचपी बांदोडकार मार्गावयल्या सगळ्या झाडांक रंगीबेरंगी कापडां गुठलायल्यांत। ही कापडां घट्ट उरची म्हूण सगळ्या रुखांक व्हडले व्हडले खिळे मारल्यात। ह्या खिळ्यांक लागून झाडां मरूं येता अशी भिरांत सामाजीक वावुरपी सतीश सोनकान उक्तायल्या। पणजे कांपालार डीबी बांदोडकर रोडाचेर जी झाडां आसात तांच्यांतल्यान आयज दुखां व्हांवता। कित्याक तर कार्निवाल हो आनंदाचो दीस पूण कार्निवालाच्या तयारीक लागून तांकां डेकोरेशनाची कापडां लायल्या आनी कापडां लायतना सगळे तांकां खिळे टोपल्या। इतले खिळे टोपल्या की झाडां एक दीस स्लो पॉयझनिंग कशी जावन मरतली। पुलिसेन कागाळ करूनय तांणी कांयच करूंक ना। आतां लोकांनीच कारवाय करची अशें सतीश सोनकान मागलां। ह्या झाडांक खिळे कोणी टोपल्या म्हणून जर ऑथॉरिटीजांक विचारले प्रत्येक जण दुसऱ्याचेर घालता। म्युनिसिपालिटी म्हणटाना सरकारान केले, सरकाराचे लोक सांगताना आमी नकळो म्युनिसिपालिटीन केले आसतले, नाल्यार कार्निवाल कमिटीन केले आसतले, नाल्यार कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिला आसतलो। ताका लागून हांवें आनी दादू मांद्रेकारान आमी पुलिशीन कंप्लेन दिल्या की तुमी सोदून काडपाचे आनी जे कोणी बेजबाबदार लोक आसा तांकां अरेस्ट करपाची। अजून पर्यंत पुलिशीन सादो FIR पासून रजिस्टर करूंक ना। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। दाबोळे मतदारसंघात सुमार 7 कोटीची कामां चालू जाल्यात अशें थळावो आमदार माविन गुदिनोन सांगले। चिखली आसोय रस्तो हॉटमिक्स करपाचें काम चालू करतना माविनान ही माहिती दिली। आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमावान ही कामां आडायल्ली असो आरोपय माविनान केलो। चिखले गांवांतल्या आसोय वाड्यार वचपी रस्तो हॉटमिक्स करपाचें काम बिरेस्तारा चालू जालें। थळावो आमदार माविन गुदिनो आनी हेर मानेस्तांनी नाल्ल फोडून काम चालू केलें। 30-35 वर्सां हो रस्तो पेंडींग आशिल्लो आनी शॉर्टकट मारपा म्हूण गेले ते खेपेचे हांवें एटेम्प्ट केल्ले हो रस्तो करपाक DRDAचेर अंडर डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी। पूण लास्ट मोमेंट चर्चिल PWD मिनिस्टर आसतना तेणें लास्ट मोमेंट आमकां कॅन्सील केलो, म्हणजे आमकां घात मारलो म्हणून हो रस्तो जावना स्पश्ट सांगता। आज हेर एक रस्त्याचेच न्हय, टोटल रोड वर्क्स मोर दॅन 6.5 crore ऑलमोस्ट 7 crore वर्क आज स्टार्ट जाता। प्रुडंटान ह्या रस्त्या विशीं रिपोर्ट केल्लो। ताचे खातीर हो रस्तो बेगीन जावंक पावलो अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। प्रुडंटान हायलायट केलो एकदम बरें दिसलें। कांय अश्यो गोश्टी आसता हायलायट केल्या शिवाय कोणाचे दोळे उगडे जायना। आयज एकदम म्हाका वॉर्ड मेंबर जाल्ल्या कारणान म्हाका हिंगा खुशालकाय भोगता की ह्या लोकांक हो रोड जाता आनी ते खुशाल जाले म्हणून। प्रुडंटान पयलीं सद्या हायलायट केलो रस्तो
आनी तेका लागून हे सगळी मेंबरांक पंचायतीन सावन बऱ्या पडले आनी पावसान आमकां चलोंक मेळनासलें भुरग्यांक इस्कॉलाक वताले पडटाले आमी सगळे जाणां गाडयो बी सामके वांकडे ब्रेक हे जाता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.